क्रिस्त येण्याचे पयले सातोळे सोनवार. माध्यमाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू देवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, स्वर्गराज्याची बरी खबर पुरगटीत आणि सर जिन्साचो पिडारोग बरो करीत सगळ्या नगरा गावांनी जेजू भोंवतालो. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हटलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या मेळटा चडशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावला अशें परगट करात. वायटकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्यां दियात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.